आयडीसीची एसईझेडान आडकल्ली 38 लाख चौखंड मीटर जमीन घेवंक कंपन्यांनी भरिल्ले पैसे आनी ताचेर जमिल्ले व्याज प्रमोटरांक दिवंक तयार जाल्यात. कंपन्यांक पैसे फारीक करपाक टॅक्स पेयरांचे पैसे वापरूं नाकात म्हूण काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्ली. आयडीसीचो चेअरमॅन आमदार ग्लेन तिकलो सांगता, कंपन्यांनी दिल्ले पैसे खंय बँकेन फिक्साक घाल्यात. ताचेर जमिल्ले व्याज आनी प्रिन्सिपल खंय कंपन्यांक परत फारीक करतले. It is 123 crores and it's not taxpayers' money. आता आम्ही 123 crores was taken from all the 7 companies at that point of time. And thereafter we put his money in the fixed deposit. And the interest that we accrued from there, the interest, that is the interest when the Supreme Court, when the Honorable Supreme Court made a mention that they demanded, the 7 parties demanded 15%. So we said no. Whatever interest we accrued from that 120 crores, we will, from the 133 crores given to us, we will pay the interest. आयडीसीच्या एमडीन 2-1 महिने फाटी अशेंच सांगिल्ले. जमला ते व्याज म्हणून दितले. All the 5 parties, out of 7 parties, 5 parties have asked for refunding the amount with 15% interest. We are not agreeing to 15%. We said whatever interest IDC has earned on the amount which was deposited in the bank, and on the FDs, whatever interest we have got in those relevant years, equivalent amount we will pay back. मात सत्य परिस्थिती वेगळीच. 27 जुलयाक जाल्ले कॅबिनेट बसकेक आयडीसीचे हे एसईझेड जमीन सेटलमेंटाचो प्रस्ताव मान्यतायेक आयिल्लो. आयडीसी कडेन फक्त 35 कोटी आसा म्हूण कॅबिनेट नोटान क्लियर बरयला. 7 कंपन्यांनी मेळून प्लॉट घेतना आयडीसीक दिल्ले 133 कोटी, केल्ले डिपॉझिट ताचेर आतां मेरेन सादारण व्याज जमूंक जाय आशिल्ले 123 कोटी. मात आयडीसी कडेन व्याजूय ना आनी प्रिन्सिपलूय ना. प्रमोटरांक 256 कोटी दिवचे पडटात. आयडीसी कडेन आसात फक्त 35 कोटी. उरिल्ले 221 कोटी आयडीसीक रीण काडून उबे करूंक सरकाराची मान्यताय जाय. 221 कोटी आयडीसीक ईडीसी वा दुसऱ्या अर्थीक संस्था कडल्यान रीण घेवन उबे करचे पडटले. जर आयडीसी कडेन 35 कोटीच आसा आनी एसईझेड प्रमोटरांचे पैसे फारीक करूंक आयडीसीक रीण काडचें पडटा, जाल्यार आयडीसीन फिक्साक घाल्ले ते पैसे गेले खंय? काय सरकार नित्याच्या खर्चाक तेवूय कड्डून मेकळे आनी आतां परत नव्या रिणाची वजी? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.